नमस्कार। आज विजयादशमी म्हणजेच दसरो। या दिसा आम्ही सीमोल्लंघन करता आणि नव्या उपक्रमाची सुरुवात करता। आज आम्ही आपट्याची पानां भांगर म्हणून लुटतात। गोमंतक टीव्ही वतीन समेस्तांक दसऱ्याची उर्बेभरीत परबी दीत हांव सुमिता कुंकळकार आयच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। अंजून दर्यादेगेर सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्लो एकलो तरणाटो निसरून पडलो दर्यांत। थळाव्यांनी वाटोवपाचो केल्लो यत्न। भरती आशिल्ल्यान वाटोवपाक अपेस, पुलीस घेतात सोद। गोंयकारांक बसतलो नव्या वीज दरवाडीचो शॉक। संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025-26 ते 2029-30 या 5 वर्सां खातीर 4% मंजूर केल्या वीज दरवाड। राज्यात 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण। साकवाळे हिट अँड रन अपघातात 70 वर्साच्या दादल्याक मरण। जाल्यार काकोड्याक कार आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात तरणाट्याक मरण। आता पळयात खबरो विस्तारान। संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025-26 ते 2029-30 ह्या संयुक्त वीज नियामक आयोगान 2025-26 ते 2029-30 या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज दरवाड मंजूर केल्या। ही नवी वीज दरवाड 1 ऑक्टोबरच्यान लागू जातली। वीज खात्यान 2025-26 ते 2027-28 खातीर 4.8 ते 5.9% दरवाड करची म्हणून प्रस्ताव दिल्लो। हे दरवाडीचो आम आदमी पार्टीन खर निषेध केला। राज्यात 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयले। साकवाळे जाल्ले हिट अँड रन अपघातात टँकरा पोंदात चिड्डून दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर परब या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयले। जाल्यार दुसरे वटेन काकोडा वाठारांत कार आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात प्रसाद नायक या 25 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। पुलीस अपघातांचो फुडलो तपास करतात। राज्यात भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयला। काकोडा तिमलो गॅरेजी लागसर कार आणि मोटरसायकली मदीं समोरात रामनगर गोंय महामार्गाचेर तिनाय घाटा लागसार बुधवारा सकाळी भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हैदराबादाच्यान गोंया येवपा आशिल्ल्या खाजगी प्रवासी बशीन खण माल भरिल्ल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करपाच्या नादात मुखारल्यान येवपी टेम्पोक धपको दिलो। ह्या अपघातात टेम्पो चालकाक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार बशींतल्या 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। तशेंच एका दुचाकी चालकाकूय दुखापत जाल्या। अपघाताची माहिती मेळटकीर रामनगर पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। जखमी जाल्ल्या सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। आज सकाळी रामनगर तिनयगड हांगा एक ॲक्सिडेंट जालो आनी बस आनी जो ट्रक आसलो तेंचे भितर ॲक्सिडेंट जालो आनी तेंचे भितर एक स्कूटरवालो सांपडलो। ही बस हैदराबादाच्यान गोंया येताली आनी ट्रक जो आसा तोय बी गोंयान येतालो, जो खनीज माल घेवन येतालो आनी तेका ट्रक जो आसा तेका ओव्हरटेक ही बस करताली तेन्ना बस धपको तेका हेका लागलो, ट्रकाक लागलो आनी त्या ट्रकाक लागतरी ट्रक पलटलो आनी बस सुकरू बुडली। बशीचे 6 जाण पॅसेंजर जखमी जाल्ले आसा आनी ट्रक जो आसा तेजो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो अपघातात मरण पावल्लो आसा। तेजें नांव आसा राजशेखर बोडनमारी, चिंतामणी जिल्हा बेल्लापूर थंयचो आसा आनी तेका जेन्ना रामनगर पुलिसांनी ह्या घटनेचो पंचनामो केलो आनी अदीक तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रामनगरच्यान एकनाथ केळेकर। राज्यात 2 भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयले। साकवाळे जाल्ले हिट अँड रन अपघातात टँकरा पोंदात चिड्डून दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर परब
ह्या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार दुसरे वटेन काकोडा वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात प्रसाद नायक ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. पुलीस अपघातांचो फुडलो तपास करतात. राज्यात भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयला. काकोडा तिमलो गॅरेजी लागसर कार आणि मोटरसायकलीमदी समोरासमोर झाल्या अपघातात 25 वर्साच्या प्रसाद नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले. कुडचडे पोलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी आसा म्हादेकाळ काकोडा ही कुडचडे काल हांगा हे जे जाग्यार आसा म्हाजे फाटल्यान हे स्पॉटार I-20 आनी ड्यूक जी बायक आसा तेजी भितर भीषण अपघात जालो आनी ज्या जाग्यार जो बायक रायडर आशिल्लो तेका हे स्पॉटार मरण पावलें. हे ज्या प्रमाणे स्थानिकांनी म्हायती दिला हो अपघात 12:30 जेन्ना जे हांगा अशी लोकवस्ती चड ना पूण अपघाताची जो आवाज आशिल्लो इतलो मोठो आशिल्लो लोक हांगा धांवन येयल्ले तेन्ना पयलो तो भुरगो खंय तरी हांगा रस्त्यार पडून आशिल्लो. तेजी नाकाक कितें मार आसता जाल्यार खंय तरी तेजे जिवाक हांफ आशिल्लो पूण तेणी उदक बी हें केलें पुलिसाक कळयलें आनी पूण तेणें जाग्यार ह्या जाग्यार कांय क्षणांनी जीव सोडलो. सामोरा सामोर टक्कर जाली आनी खंय तरी जो बायक रायडर आसा तेणें ह्या अपघातात आपलो जीव सोडलेलो आसा. सध्या दोन्ही गाडी आनी बायक आसा तेणी पुलिसांनी कुडचडे पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा आनी जो फुडलो तपास आसा तो कुडचडे पुलीस सध्या त्यांचो चालू आसा. दुसरे वटेन सांकवाळ वाठारांत जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात मुंबईचो मधुकर परब ह्या 70 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आकाश पवार आणि मधुकर परब हे आपल्या स्कुटरी वेल्यान वास्को वाठारांत वताले तेन्ना स्पिडीन येवपी टँकरीन स्कुटरीक नेटाचो धपको दिलो. ह्या अपघातात स्कुटरी फाटल्यान बशिल्लो मधुकर टँकरीपणा चिड्डलो. उपरांत मधुकर हाका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो थंय ताका मरण आयलें. टँकर चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडला. वेर्णा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. मैं इधर खाना खाने के लिए इधर आया था और यहाँ से जब मैं 2 व्हीलर से जा रहा था तो पीछे से टैंकर वाला आके पीछे से ठोक दिया और साथ में जो अंकल थे वो अंकल एक्सपायर हो गए और मैं गिर गया इधर चिकलस हॉस्पिटल में. अंकल को लेके गए, अंकल अभी एक्सपायर हो गए और वो टैंकर यहाँ से गायब हो गया. अंकल का नाम है मधुकर परब. आप लोग किधर क्यों आए थे? हम इधर RTO के काम से आए थे. इधर खाना खाया और खाना खा के हम RTO ऑफिस जा रहे थे तो पीछे से ट्रक वाले ने डैश मार दिया. मैं वहाँ पीछे में से आ रहा था, मेरे को पहले ओवरटेक किया उसने, मैं बचा तो आधा किलोमीटर दूरी पे आके तो उसने इसको उड़ा दिया मेरे दोस्त को. तो उनको मैं उड़ा जैसा इसको उठाया, ये गिरा हुआ था, इसको उठाया मैंने, बोला उठ काका को देख मैं आता हूँ. मैं उसको पकड़ने गया, ट्रक वाले को पकड़ा, वो भाग गया. तब तक वो लड़का था एक 18-20 साल का लड़का भी था. तो मैं इधर ही था तब तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस वाले आए वो उनको हॉस्पिटल में लेके गए. एम्बुलेंस आया हॉस्पिटल में लेके गए तो वो जगह पे बचे नहीं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रामा काणकोणकार अजूनही बरो जाल्लो ना. ताचेर उपचार सुरू आसात पूण ताची भलायकी अजूनही स्थिर ना. ताका एका दोळ्यान सामकें दिसना. ताका सामकें उलोवपाक लेगीत जमना. दुसरी गजाल म्हळ्यार रामान जबानी दिवंक नाशिल्ल्यान तपास आडखून उरला म्हणटा तें सामकें चुकीचें. ताका लागून ताची भलायकी बरी आसा म्हूण जे सांगतात तांणी रामाच्या भलायकेचो हेल्थ रिपोर्ट कोणें दिला तें सांगचें म्हणून रामाच्या बायलेन मागला. आयकात तिचें म्हणणें. सकाळी म्हाका एक सोशल मिडियाचेर एक हांवें व्हिडिओ व्हायरल पळयलो, मिडियान घातलेलो आसा की म्हाजो घोव आसा तो तेज्या डॉक्टरान डिक्लेअर केला की तो फीट आसा आनी तो पुलिसा कडेन कॉपरेट करिना स्टेटमेंट दिवपाक. हांव तो पळोवन सारकें शॉक जालें कित्याक हांवूच तो तर आमची सगळी फॅमिली शॉक जाली की हांव 24 hours तेज्या फुड्यान आसता, दीस रात तेज्या फुड्यान आसून हांवें ताका पळयला की तो कसो मेंटली सद्या कसो वयता. तो तेका कडेन चलोवंक जायना, तेका कडेन प्रॉपर उलोवंक जायना आनी हे मिडिया अशें कित्याक म्हणून पब्लीश करता की तो फीट आसा म्हणून. आनी हांव ते मिडियाक सांगपाक सोदता तूं हे न्यूज हाडटा तूं अशेंय सांग बाबा ते कोण डॉक्टरान तुका सांगला की तो फीट आसा, कोणे तुका डॉक्टरान ते फिटनेस सर्टिफिकेट दिला ते डॉक्टराचें नांव सांगचें आनी प्लस ते पुलिसांनी तुका जेणे सांगला की तो कॉपरेट करिना तेजेंय नांव सांगचें. कित्याक म्हाका आतां डावट येवपाक लागला की हे मिडिया बीन तो कोण आसा पळय तोवूय इनवॉल्व आसा काय हे सगळें नाका जाल्यार फॉल्स हे करून ही केस डायवर्ट करपाक. कित्याक म्हाज्या गांवाक न्याय जाय. आमी आयज हांगासर न्याया खातीर आसा आनी तेजें कंडिशन पळयत जाल्यार न्हू जे कोणें पळयला पळय तांकां खबर आसा तो मुद्दम तो हे सगळें करिना. तुमकां दिसता तुमी येवन पळया. आनी आमी 2 दीस पयलीं जेन्ना MSAक मेवली तेन्ना MSAन आमकां तेंच सांगलें. MSAक सांगलें आमी स्टेटमेंट पुलीस डेली येत आसा. MSAन सांगलें की सद्या तेका तकले मार मेवलेल्या कारणान तो आतां मेंटली फीट ना स्टेटमेंट दिवपाक. आनी MSAन आमकां सांगलें की
ज्या पर्यंत डॉक्टर कन्फर्म करिना ही इज मेंटली फिट, ही इज नॉट एबल टू गिव्ह स्टेटमेंट. नागव्या गॅस सिलिंडरच्या व्यवसायात आशिल्ल्या वेपाऱ्याचेर कांय जाणांनी हल्लो करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. अशोक बिश्नोय हो तरणाटो नागव्या भाड्याचे कुडीत रावतालो. थंय मंगळारा उसरा राती ताचेर कांय जाणांनी लोखणाच्या रॉडान हल्लो केलो. आदले दुस्मानकायेंतल्यान हल्लो केला आसूंये अशें अशोक सांगता. हल्ल्यांत गंभीर दुखापत जाल्ल्या अशोक हाका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. अंजून पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. नागव्या गॅस सिलिंडराच्या व्यवसायात आशिल्ल्या अशोक बिश्नोय या वेपाऱ्याचेर हल्लो करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मूळ राजस्थानाचो अशोक बिश्नोय हो 35 वर्सांचो तरणाटो नागव्या भाड्याच्या रुमांत रावतालो. मंगळारा उसरा राती अशोक आपल्या रुमांत आशिल्लो तेन्ना ताचेर कांय जाणांनी लोखणाचे रॉड घेवन हल्लो केल्ल्याचें कळटा. गंभीर दुखापत जाल्ल्यान अशोक हाका म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. आपल्याचेर हल्लो करप्यां मदीं 3 थळावे तरणाटे आनी 4 राजस्थानी आशिल्ल्याचे अशोक सांगता. गॅस सिलिंडर व्यवसायात आशिल्ल्या आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाला आसूंये असो अदमास अशोकान उक्तायला. ह्या प्रकरणात हणजून पुलिशेचो तपास सुरू आसा. मैं घर पे आज 1 तारीख था तो मेरे ओनर का हिसाब टोटल मिला रहा था, तो अंदर रूम में था, तो बाहर से मेरे को आवाज़ दिया, 3 लोग आया अंदर, 4 लोग बाहर खड़े थे. तो मेरे को बोला सिलेंडर चाहिए, खाली सिलेंडर लेके आया. तो मैं बोला मैं तो सिलेंडर मेरे पास है नहीं, और मैं नंबर देता है गाड़ी वाले का, आप उसको फ़ोन करो. तो जैसे ही मैं मोबाइल मेरा अंदर रूम में था, वापस लेके बाहर आया, मोबाइल जैसे ही मैं निकाला तो मेरे हाथ से मोबाइल छीन के अंदर से उसके हाथ में रोड और सरिया बाजू में था, तो उठा के वो मारना शुरू कर दिया. बाद में मैं चिल्लाया तो उधर कोई था नहीं. बाद में मारते मारते बोलता है उधर फेंक के वो भाग गया. और 4 लोग बाहर था, वो भी साथ में भाग गया, और खाली सिलेंडर उधर छोड़ के भाग गया. 26 तारीख को कोई हमारा होटल का कोई था आपस में इशू, तो हम लोगों ने उसको मना किया. मैं बोला हमारा ओनर का पेमेंट पड़ा है उसमें 3 लाख रुपए, तो आप एक बार हमारे से ओनर के साथ मीटिंग कराओ, बाद में आप ये काम करो. तो बोलता है नहीं, तुमने हमारे पहले गिरी में हमारे सिलेंडर पकड़ा था, रेड दिया था, उसमें तुमने शिकायत की थी, तुम्हारा रोल साथ में था. तो सालिगांव में चोरी किया था, उसका ये 1 महीना पहले भांडा फोड़ हुआ था. तो बोलता ये सब तुमने करवाया. क्या ब्लैक में सिलेंडर जाता था? ये ब्लैक में सिलेंडर क्या था, एक्सचेंज किया था? हाँ, वो डोमेस्टिक से ऐसा कुछ करा था. ओके. तो उसका मैं तो एक्चुअली गाँव था उस टाइम, इधर था नहीं, लेकिन वो बोला तूने सब कुछ तुमने कराया, तो अभी तेरे को गोवा से कैसा हटाना है, हम लोग हटाता है. अब मारने के लिए अभी 4 लोग तो हमारा मारवाड़ी लोग थे, और 3 कोई इधर के लोकल थे. तो पूरा जान से बोलता तेरे को खत्म करेगा. इसके बाद कौन बोला? वो लोग ही बोले, जब मेरे को मारते थे ये सब बोलते थे. मारा किसने आपको? जो मारवाड़ी लोग थे उन्होंने मारा था, और 3 लोकल लोग थे. रूम में मेरा वो पैसा और वो पड़ा था, तो लगभग 2.5-3 लाख के बीच में रुपया था, जो आज 1 तारीख था. मेरा ओनर को मैंने वो पेमेंट करने का था, तो वो भी लेके भाग गया. तो मैं पहचानता नहीं, उनको देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को साफ बोला कि ये वो लोगों ने हमको भेजा है तुम्हारे पास. कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? और इधर की भाषा में बात किया. क्या वो जो राजस्थानी लोग थे उनको पहचानते हो आप? हाँ, 4-5 लोग है, उसका रूम है, स्टाफ है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ. तो मैं इधर एक्चुअली मैकेनिक काम करता हूँ. मैं उस टाइम जिसका काम हुआ था ना, मैं राजस्थान में था, इधर था ही नहीं. तो आपके ऊपर क्यों इतना रिवेंज निकाला? वो उनको जान मालूम है, मेरे को इतना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सुटीकर. रानटी जनावरांकडल्यान शेतांची नासधूस केली जाल्यार शेतकऱ्यांक शेतकी आदार निधी अंतर्गत लुकसाण भरपाई दितात. त्याच येवजणे अंतर्गत ओमकार हत्तीन पेडण्या वाठारांतल्या शेतांची नाशाडी केल्ल्या शेतकारांकूय लुकसाण भरपाई दितले. या शेतांची मोजमाप सुरू आशिल्ल्याची माहिती शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसायान दिली. आता खंयच्याय जर वायल्ड एनिमलान जर शेतीची नासधूस केली, शेतीची डॅमेज केली, जाल्यार त्या स्किमीच्या अंडर आमी शेतकऱ्यांक नुकसाण भरपाई दिता. सो त्या स्किमीच्या अंडर जो पळय ओमकार हत्तीन जे पळय लॉस केले कडेन आसा शेतकारांक, तेजो इव्हॅल्युएशन आमचो चालू आसा. आमी सादारण काल 2 विलेजींनी ते आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर पेडणे हे इव्हॅल्युएशन करतात, आनी दोन गांवचे इव्हॅल्युएशन कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा, आनी 2 गांवांक आमचे उरला, आनी ते सादारण 3 आनी 4 तारीख म्हळ्यार कंप्लीट जातले.
एकदा हे इव्हॅल्युएशन कंप्लीट जालें म्हणजे कितले एक्झॅक्ट कितली शेतकारांक लॉस जाला आनी टोटल लॉस कितलो तो आमी 4 तारीख म्हळ्यार आमी तुमकां सांगपाक शकता. जुवारी पूल ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा मेरेन 4 ऑक्टोबराक रस्ते खणपाक उत्तर गोंय जिल्लो प्रशासनान बंदी घाल्या. हे विशींचो आदेश संबंधित खात्यान जारी केला. वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करपा खातीर 4 ऑक्टोबराक गृहमंत्री अमित शाह गोंयांत येतलो. ते फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. हे निर्णयाचे कोण उल्लंघन करीत जाल्यार संबंधिताचेर खर कारवाय जातली अशें आदेशात नमूद केला. दसऱ्याक थळाव्यांकडल्यान रोजां विकती घेवची हे खातीर गोंयच्या शेतकारांक प्राधान्य मेळचे खातीर शेतकी खात्यान बरो फुडाकार घेतला. थळाव्या रोजांची लागवड करपी शेतकारांचे तपशील शेती खात्याचे वेबसायटीचेर घाल्यात. जो शेतकार लागीं आसा ते शेतकारा कडेन संपर्क करून ही फुलां विकती घेवची असो उलो शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी मारला. गोंयकारांनी थळाव्या शेतकारांकडल्यान रोजां विकती घेवची असो उलो शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी मारला. थळाव्या शेतकारांक प्राधान्य मेळचे म्हूण शेतकारांची म्हायती शेतकी खात्याच्या वेबसायटीचेर घातल्या. गिरायकांनी थेट शेतकारांक संपर्क साधून फुलां विकती घेवची आनी थळाव्या शेतकारांक प्रोत्साहन दिवचे अशें संचालक फळदेसाय हांणी सांगले. आता आमचे कडेन सादारण जे पळय आमचे कल्टिवेटर आसा ते कल्टिवेटरांचे लिस्ट जे आसा म्हणजे आमच्या गोंयांत पळय जितले शेतकार आसा ते शेतकारांचे जर आमी यील्ड लिस्ट जर जे आसा ते आमी आमच्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट www.agri.goa.gov.in ह्या सायटीचेर आमी सगळे शेतकारांचे लिस्ट आमी घातले कडेन आसा. जेणे करून सपोज एखाद्या गोंयकाराक जर मॅरीगोल्ड तेज्या लागींच्या शेतकारा कडेन जर घेवपा जाय जाल्यार त्या शेतकाराचें नांव, तेजो एड्रेस आनी ज्या शेतकारा कडेन फोन नंबर आसा, थोडे जाणटी शेतकार आसा, थोडे बायलो शेतकार आसा तेंचे कडेन फोन ना, पूण जेंचे कडेन फोन नंबर आसा तेंचे फोन नंबरूय बी आमी वेबसायटीचेर घातले कडेन आसा. गोंयच्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर वोकल फॉर लोकल हो उपक्रम सुरवात केल्लो. ह्या उपक्रमा अंतर्गत आता 28 हेक्टर सुवातेर रोजांची लागवड केल्या, जातून 380 शेतकार हळडुळ्या आणि नारिंगी रंगाच्या रोजांचे पीक घेतात. या शेतकारांक केंद्र तशेंच गोंय सरकारा कडल्यान दर हेक्टरा फाटल्यान 75,000 रुपया अनुदान मेळटा अशी माहिती संचालक संदीप फळदेसायान दिली. आमची एक इनिशिएटिव्ह वोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमी जे आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा, लोकल फार्मर्स जे पळय कितें ग्रो करतात तांकां मार्केट तयार करून दिवप आनी त्यांच्या म्हालाक बरो प्रायस मेळप ही आमचो एक उद्दिश्ट आसा. आनी ही जी पळय आमी इनिशिएटिव्ह घेतली स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आनी मॅरीगोल्ड, तुमकां खबर आसतली आमी दसऱ्याच्या सिजनांतल्यान आमचे जे पळय मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा ते आमच्या मार्केटांत येतात. आनीक फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मोठ्या प्रमाणात हे मॅरीगोल्डाचें कल्टिवेशन आसा ते आमी तेजो इनिशिएटिव्ह आमी गोंयांत जर स्टार्ट केला. आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशनांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आनी स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा. 28 हेक्टर एरिया भितर गोंया भितर सद्याक मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन जाता. आतां प्रामुख्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आमी 2 वेरायटीच्यो कल्टिवेशन आमी करतात. एक म्हणल्यार ऑरेंज आनी येलो. ऑरेंज आनी येलो ह्या वेरायटीचे हेतून भितर येलो भितर एक कोलकत्ता येलो म्हण आसा आनी टेनिस बॉल ह्यो 2 वेरायटी आमी येलो मॅरीगोल्ड जे आसा तेजे अंडर घेता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा डीआयजी वर्षा शर्मा हिने दक्षिण गोंयच्या सगळ्या पुलिसां वांगडा आढावो बसका घेतली. हे बसकेक दक्षिण गोंयचे सगळे पुलीस हजर आशिल्ले. दक्षिण गोंयांत जावपी गुन्यांव आनी ताचेर खर लक्ष दवरपाचो आदेश पुलीस महासंचालकान दिलो. तेच बरोबर दक्षिण गोंयचो
खुळे वखदा पंगड बरें काम करता अशें पुलीस महासंचालक वर्षा शर्मा हिणें सांगलें. रिगार्डिंग पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस के डिस्क्लोजर और जो हम लोग एक्स्ट्रा स्टेप्स ले रहे हैं एनडीपीएस के लिए एसपी साहब काफ़ी काम कर रहे हैं वो रिव्यू ये दिन में क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है, उसी के लिए अपनी हम लोग स्ट्रेटजीज देख रहे हैं क्या हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना है और कैसे अपने केसेस का डिस्क्लोजर करना है. ऑलरेडी केसेस में एनडीपीएस पे क्या अवेयरनेस करनी है, कैसे लोगों को साथ लेके चलना ये वर्क क्या इसमें क्या डिसाइड हुआ है अवेयरनेस करने का? क्या नहीं वो तो कंटिन्यूअस कर ही रहे हैं अवेयरनेस. हम लोग हर केस को वी हैव डिसाइडेड कि एक इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाएंगे, उसमें साक्ष्य कैसे लेने हैं, कैसे जाके मौके को विजिट करना है, कैसे वीडियोस बनाने हैं और एसडीपीओज देखेंगे कि उस प्लान के हिसाब से काम हो रहा है और डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो जिससे हम 60 दिन और 90 दिन की लिमिट को कर. लेडी पुलिस इधर पुलिस स्टेशन में बहुत की पुलिस स्टेशन में कम है, इसके बारे में उसके बाद में देख लेंगे वो करेंगे हर जगह. कुडचिरे वाठारांतल्या 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण केल्ल्याच्या आरोपा दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या जाल्यार पिडेस्त चलयेची सुटका केली. मजगतीं न्यायालयान दुबावित तरणाट्याक 7 दीस पुलीस कस्टडी मंजूर केल्या. कुडचिरे वाठारांतल्या 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपाचो हो प्रकार सोमारा घडिल्लो. हे विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून दिवचलच्या लाखेर वाठारांत रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. या दुबावित तरणाट्यान पिडेस्त चलयेक अनवळखी सुवातेर दवरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. दिवचलच्या कुडचिरे वाठारांत रावपी एके 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे अपहरण करपाचो प्रकार सोमारा घडिल्लो. हे विशीं पिडेस्त चलयेच्या बापायन मंगळारा दिवचल पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत दिवचल पुलिशेन BNS आणि चिल्ड्रन एक्टा खाला गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणाच्या तपासाक दिका दिल्ली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिशेन कारवाय करून दिवचलच्याच लाखेरे वाठारांत रावपी लोकेश झोरे ह्या 21 वर्सां पिरायेच्या दुबावित तरणाट्याक धरून ताका रितसर अटक केली. दुबावित तरणाट्यान अपहरण करपा खातीर वापरिल्ली मोटारसायकल लेगीत दिवचल पुलिशेन जप्त केल्ली आसा. पिडेस्त चलयेचेर दुबावित तरणाट्यान लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान पिडेस्त चलयेची वैजकी तपासणी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मजगती दुबावित तरणाट्याक धरले उपरांत ताका दिवचलच्या न्यायालया सामकार उबो केलो तेन्ना ताका 7 दीस पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अंजून दर्यादेगेर एकलो तरणाटो दर्यांत पडपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो तरणाटो सोऱ्याचे गुळेत आशिल्ल्यान तो निसरून दर्यांत पडलो खंय. दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्या हॉटेल कामगार आनी थळाव्यांनी ताका वाटोवपाचो यत्न केल्लो मात भरती आशिल्ल्यान ताका वाटोवपाक अपयश आयलें. म्हापशेचे उजो पालपी दळ आनी अंजून पुलिशेन सोद मोहीम सुरू केल्या. एक्चुअली मैं आया था 2 मिनट ही हुआ, किसी का चिल्लाने का आवाज सुना तो मैं गया, देख रहा था एक बंदा जो पानी के लहर से थोड़ा सा दूर जा रहा था. उधर था वो, शायद ठीक नहीं था, वो कुछ शायद दारू पिया हो सकता है. तो मैं देखा ऐसे, तो मैं इधर से जो नारियल का पेड़ रहता है ना उसकी पत्ती भी गिरा हुआ था, मैं लेके गया और 3-4 लोग भी उसको मतलब सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रहे थे. पर वो धीरे धीरे पानी के जो लहर है वो बहता चला गया. हमने रस्सी से बात की, जो नारियल का जो पेड़ होता है उसको भी फेंका पर वो उसको पकड़ भी नहीं पाया क्योंकि वो सही हालत में नहीं था मुझे जितना लगता है. तो अभी धीरे धीरे वो बहते उसका जो चिल्लाने का आवाज भी था धीरे धीरे बंद हो गया. ऊपर बैठा था. उसके बाद मैं जब चिल्लाने का आवाज सुना ना और 4-5 लोग और भी थे जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं उधर गया और मैं जाते जो नारियल का पेड़ का जो पत्ता रहता है जो लंबा रहता है ना, मैं उसको लेके भी गया कि अगर पकड़ सके तो उसको खींच के ऊपर खींच सको. हाँ, पर वो भी मतलब फिर से वो दूर चला गया और वो पकड़ भी नहीं पा रहा था. ट्युरिस्ट आसले ट्युरिस्ट फुडल्या तो ते पडपाची पयलीं दिल्लो तेंच्या फुडल्यानूच आवाज करून गेलो. तो एक वसाड येयली वसाडेक ताका घेवन गेलो. त्या टायमार तो बोगो अरे आमकां एकलो पण ट्युरिस्ट सांगो गेलो तिका तर दोरी जाय म्हणून. आमी पावता असो तो तितले असो ताणें ऑलरेडी आवाज करपाचें बंद केल्लें. तो वयल्यान फ्लोट जातालो तिका. एकलोच आसलो टुरिस्ट तो? हय एकलोच आसलो, भितर आसलो तो. सरकारान ब्युटिफिकेशन केलां, हांगा लायटी उजाना,
आनी हांगा फूल स्टाफ येता, ड्रिंकाक बसतात रातचे, पुलीस येता हांगासर तांकां धांवडटात पूण स्टाफ आयकना हांगासलो. स्टाफ आहे का हांगासर बसता ड्रिंकाक बी. स्टाफ खंयचे आता स्टाफ फूल आमचे हॉटेलांचे हांगासर ते सगळे आता ना. ह्यो लायटी ब्युटिफिकेशन काय बरें केला पूण हांगासर लायट सुद्दां एक बल्ब पेटना हांगा. एक बल्ब ना. ओके, सो म्हणजे जे हॉटेल्स आसा त्यांचे स्टाफ येवन हांगासर पिवंक बसता. पुलिसांनी हांगासर येवन हे करचें आनी सरकारान हे मातशें कितें केलां ते सारकें करचें. म्हापसा फायर कंट्रोलाक 12:20 कॉल येयले. आमी हांगा पावले 10 मिनटां विथीन 10 मिनिट्स आमी हांगा पावले जाल्यार हांगा आमी येयल्या बरोबर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सगळीं फडकां बीन सगळीं धुवून पयलीं आनी ते लोकल लोक सांगच्या प्रमाणे की तो एक पिवन वयसून बडबडीत येवन हांगा न्हिदलेलो. ज्या बरोबर येयल्या बरोबर आमी हांगा पयलें जाल्यार तो ऑलरेडी ड्रॉन जाल्लो आनी लोक म्हणटा कितें की हांगा तो न्हिदलेलो त्या कारणान ती वसाड येयली आनी ताका घेवन भितन गेली. तरेन आमी सगळे फायर फायटर आमचे तरेन आमी ताका सर्च ऑपरेशन आनी ताका उदकान देवन पयलें पण आमकां मेळोंक ना. दिसोंक ना कोण तो, कोण सरकवलो कोण कितें एक्झॅक्ट आमकां खबर ना हे कोण तो. ओके, आमचे परतून सकाळीं आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका